गोय आता भाजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जायत चल्ला। 2019 ते 25 वर्सां ह्या काळात भाजेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्या। दर वर्सा जून आणि जुलै महिन्यात गोयात भाजेचे उत्पादन कमी असता, ताका लागून बेळगावच्यान भाजी विकत घेवची पडटा। फाटल्या वर्सा बेळगावच्यान 23,000 मेट्रिक टन भाजी विकत घेतली। ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयलो म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान माहिती दिली। शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन सरकार दिल्ल्या कारणान आमची भाजी ही वाडत आसा। आनीक गेल्या वर्साक आमी लोकल भाजी 1,700 मेट्रिक टन घेतली आणि 1,300 लोकांक ती दिली आमकां। आनीक साधारण 6.5 कोटी आमी सरकारा मार्फत शेतकऱ्यां पर्यंत पावयले। आमी डायरेक्ट ऑनलायन ट्रान्सफर करतात 20 ते 25 दीस भितर, एकदां त्याची कमी बी 15 दीस भितर सुद्दां तांकां पयशे पावतात। सो शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जायना। आनी आमी 19-20 ते आज 25 म्हणल्यार जे फिगर पळयतात तातूंत सतत वाड जाल्ली आसा भाजी। आनी ऑनरेबल सीएमाचो जो प्रोग्राम आसा स्वयंपूर्ण गोवा, हातूंत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन खूब नेटान काम करता। आनी आमी साधारण 8 आयटम कॅबेज तुगेली ग्रीन चिली, भेंडी, चिटकी अशी 8 आयटम आमी बेळगांवसान हाडनात प्रोडक्शन जाता तेन्ना। ओन्ली आमी जून जुलै ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां मातशी कमी भाजी येता लोकल। आमी एकंदरीत ही जी भाजी घेतला ती सगळी आमच्या शेतकऱ्यांनी यूथ शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा। तशीच आमी 24-25 वर्साक बेळगांवसान 23,000 मेट्रिक टन भाजी हाडली आणि ती साधारण 91 कोटीची आसा। फलोत्पादन महामंडळाची पुराय गोंयांत 1200 स्टॉलां आसात। मात वेगवेगळ्या कारणांक लागून दर वर्सा 15 ते 20 स्टॉलां बंद पडटात, जाल्यार 150 स्टॉलां पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान तात्पुरती बंद केल्यात। 2025 वर्सा एप्रिल ते जून म्हयन्या मेरेन गोंयच्या शेतकारांकडल्यान 600 मेट्रिक टन भाजी विकत घेतल्या। तातूंत काकडी, भेणे, चिटकी, कोकण दुदी, वांयगे आणि हरव्यो मिरसांग्यो ह्या भाजयांचो आस्पाव आसा। हे खातीर सरकाराक वट्ट 2 कोटी 71 लाख रुपया खर्च आयला, जाल्यार बेळगांवच्यान 5,024 मेट्रिक टन भाजी घेतिल्ल्यान सरकाराक 15 कोटी रुपया खर्च आयला म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान माहिती दिली। आमचे 1,200 स्टॉल आसात ऑल ओव्हर गोवा। हातूंत लेडीज जवळ जवळ 45% लेडीज आसात। आनी एक पाटी लेडीज लग्न जातात, ती दुसरी गांवांक वतात आणि तेन्नाय ती रिक्वेस्ट करतात की आतां आपल्या तागे भाव ऑलरेडी सर्विसी आसता किंवा तांकां त्या इंट्रस्ट आसना भाजी धंदो करपाचो, अशें हातूंत ती रिक्वेस्ट करून बंद करतात। एक वेळार कितें जाता की आमी ओवरडू उरता, म्हणल्यार भाजी आमकां पयशे दिवपाचे उरता ते, अशें तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडून तांकां भाजी बंद करतात आणि पयशे भरतकीर परत चालू करतात। खूब कारणां खातीर अशें जाते। हय सर, कितली सध्या आसा आमची 1,200 चालू आसात आणि साधारण 150 ऑन होल्ड आसात। ऑन होल्ड म्हणल्यार कितें की टेम्पररी बंद आसा ती। सो ती आज तांकां पयशे भरले तर आमी तांकां चालू करतले। साधारण वर्साक 15 ते 20 बंद जातात। ह्या कारण पळय तुमकां सांगली त्या कारणान विविध कारणां खातीर ती बंद जातात। ओके, पण त्याच्या पेक्षा चड चालूय जातात। एप्रिल ते जून पर्यंत आमी लोकल भाजी ही 600 टन घेतला आणि ताजो इन रुपीज 2 कोटी 71 लाख म्हणजे साधारण 2.5 कोटीची भाजी आमी लोकल फार्मरा कडच्यान घेतला आणि बेळगांवच्यान आमी 5,024 टन हाडला आणि ताचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 15 कोटी जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।